ಹೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಸಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ पळयता कसं म्हणून हे पातोळी माई आम्ही अमेरिकेदाकून आयलींची 30 लाखाचे कार घेतला पुतानं ताका अमेरिकांतू व्हड कंपनींतू चेअरमॅन पोस्ट मेळ्ळा. हां ಹೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ माई म्हळ्यार कोण म्हण ಗೊತ್ತಾ न्हय तुमकां ती कोण म्हळ्यार आमगेले लागीं घरची आनी दूर तुकून आमकां संबंध बरे जाता. तिका तिगेर पुत्तान एक अमेरिका गेल मागीर तिके ಹೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ आयला. आतां अमेरिकांत त्यांनी 30 लाखाचे कार घेतला के आनी पुत्ताक अमेरिकांत चेरा वयर बसचे काम मेळ्ळा के. आनी कसं मेसेज केला म्हण तुमकां सांगता. तुम्ही आनीके ओल्ड घरांतूची आसाची वे आम्ही हांगा इंडियांत वरे 3 फ्लॅट घेतला 4 BHK. तुगेले बामणाले डोक्कू स्कूटी आनीके आसकी विकलावे ती आमगेलो टू वाडिली. आतां एक पुत्तान अमेरिका गेल मागीर अशी पुरा मेसेज करचे समू वे म्हाका कितलो बेजार जाता. तुमकां एक विशय गोतस वे तिगेल पुत्ताक मेगेल बामणानच शिकयले तो आतां अमेरिकांत आसा. आतां ती मेगेल घराक ओल्ड घर बामणाल स्कूटीक डोक्कू स्कूटी म्हणटास. आनी कसं मेसेज केला म्हण सांगता तुमकां. आजी वॉकिंग करच्याक वतना जाल्लेरी तुगेले उलोवचेक येता ओके. कसं न्हय आसो मेगेले उलोवचेक येता म्हणलें वे तितलें खुशी जालें म्हाका. कसन गो कसन बेजार आस. तुम्ही त्या तुमगेल डोक्कू स्कूटी केन्ना विकताची केन्ना नवी कार घेताची. आम्ही वरे एक कारांत भोंवका म्हण आशा आसना वे. कोणाल की स्टेटस पळोवन की एक कोणाल की मेसेज येवन की ही बेजार करूंक येनास ना जाल्यार ही अशी बेजार करूंक येतली न्हय आबा. होय ಹೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ मागीर मेसेज आशिल्ले तुमी आनीक डोक्कू स्कूटी विकता न्ही वे आनी खंय तुमगेले ओल्ड घरांतू आसा वे म्हण निमगेली. हांव लेखलें तिगेलेंच दवं कॉल दवं मेसेज दवं आस दिसता म्हणून. एक विशय उडगस दवरून घे आमी केन्नाय आमकां दुसरे लोट कंपेर करूंक न्हय. जायत तुका आतां कार न्हय हांव हाड दिता. आं बदलची वे तुमी कार हाडिता वे म्हाका. वय आत्ताच बूक करता संजोळा ऑफिसा देखून येताना घेवन येता. मेगेल बामणाचे तन कार हाडटा के वग्गी वग्गी रांदप करून बसता. ती माय आतां वॉकिंग करतना येता म्हणला तिका हांव स्वीट आनी कोण दवरला. पाप मस्त वर्स नंतर येता आसा मस्त उरलोचे आसकी म्हणून मेगेले गी. हो पंकजा मायल घर आयले. हे पातोळी कशी आसा तूं. एक अमेरिका वचून आयली मागीर हिणें उरलोची धाटी चेंज जावंक गेला मू. हां यो गो घरकड यो भितर यो. हे ना गो भितर आनी येवची तितले टायम ना म्हाका आनी तुमगेल हें ओल्ड घरांतू म्हाका समजायना. म्हाका फ्लॅटांत आसून अभ्यास हांव थाशी घराक आनी येना. अयो फुडें तूं हेंची घरांत आसून आमगेलो टू खेळ नाशिल्ली सान आसतना उडगस गेल गो तुका. एक पुत्तान अमेरिका वचून येत तरी अशी चेंज जाला मुगो तूं. हांव तुगेल खातीर सकाळी स्वीट आनी कोण दवरलेलें आतां तुका हें ओल्ड घर जालें न्हय गो. वाठावार आनी थंय तुगेले बामण थंय डोक्कू स्कूटीन तुजी भोंवतास की अथवा तुमकां एक कारार वची योग येतवे. होय गो कसं करचें आमी आनीक डोक्कू स्कूटी ओल्ड घरांतूच आसाची. आसो यो तिके बैसून उलया. ओ सॉरी पंचादी गे पातोळी माई म्हाका कॉल येत आसा. हांव वता मेगेल पुत्तान मेगेल कार व्हेला हांव तिके वॉकिंग करून वचां म्हण आयले. तुका मेगेले उरलो तितलो वरे टायम ना न्हय गो आतां. ओके पातोळी माई म्हाका तुगेले पंचादीके खर्ची तितले टायम ना आतां. हे मेगेल मोबायल 2 लाखाचे हांतू आमी कितले दूर जाले वरे उलोयत फोन हातांतू धरता म्हणून ना. आतां हांव वता. जायत गो वस तुका टायम ना न्हय मा. आसो आनी एक उडक आसता गे
तुगेल ते 2 लाख मोबाईलान तू कितले दूर उलवेत की मगेल हे 10,000 मोबाईलान तितले दूर उलवेत. हे जनाक आस्ती अंतस्त आयले री मनुष्यत्वच विसरून सोडतात ना. दुडवा मुखारीस खंचे संबंध ना. आम्ही खंचे उपकार केल्यार कसने उडगासना दुड्ड आईल मागिरी. मेगेल बामणाले डोक्कू स्कूटी अशे पुरो जाल्यारी सन्न सन्न रोड अंतू हिगेल कार वचन आशिल जाग अंतवरे आमगेल स्कूटी वता त्या तीन उडगास्तवंग येवका. कसन जाला आबा हिका वापस बेजार करून बसला. हां आनी आयलीन ती कार हाडत म्हण सांगिले कसा म्हण पळोवकात. इथे आयली वे कार खंय आसा. अय्यो कसं की सकाळी हांव वत्तान सांगलें कार हाडता म्हण सांगून मात्र कार घेवच्याक दुड्ड जावका ना तितले दुड्ड खंय आसा मगे लागी. तुम्ही आनी काही उरले नाशिल पळयले रे कार हाणी की म्हणून वा. अयो बेजार करून नाका गो आज म्हाका हाडच्याक जायनी. फाल्यां चांग दिवस फाल्यां हांव तुका खंडीत हाडून दिता. तूं तशी बेजार करून बसल्यार म्हाका पळोवच्याक जायना. हो होय वे ते आयत काय हांडिता वे ते आयत ये या चा पिवचेक ये. हां बा कशकी आयचे दिवस एक मॅनेज केले फाल्यां कसन जाता म्हूण पळोवका. आनी हाण जाल्यार हें पातोळी म्हाका सोडे येसना. हॅलो सरला हांव गो पातोळी माई. हां मागीर जेवण जालें वे कसं रांदय गो. हय गो हांव बरें दाळी तोय केलेले आनी कसं करचें ना. हां तुका एक विशय गोतोच गो ती आयलेल गो हुड्डस तिके माई वॉकिंग करताची तिका आमगे ते भितर यो म्हळ्यार हांव या ना म्हण सांगली. आनी म्हाका निमगेल गो तुगेल डोक्कू स्कूटी विकता न्ही वे आनी काही ओल्ड घरान तूं आसा वे म्हण सांगली गो. म्हाका भारी बेजार जाल गो सरळा. तिणें 30 लाखाचे कार घेतला खंय गो आनी अमेरिकान तूं तिगेल पुत्ताक कस की चेरा वयर बसचें काम मेळ्ळा के. आनी कसन की फ्लॅट घेतला म्हणली 3 फ्लॅट घेतला के गो 4 BHK कसं लाग गो हेका. हीण आनी पुत्तान मात आसूच मू 3 फ्लॅट कसं लाग गो हेका. आसो दुसऱ्या विशय आमकां कसं लागना वे जाय तुका दवरता. तुगेल हेंच जालें हांगाचें थंय करचें थंयचें हांगा करचें कसं जाल्यार री तुगेलें मन एक चांग मात्र हें एक बुद्धी तूं सोडका इता. अयो हांव कसं केलें म्हणून तीन कसं सांगली की हांव एक फोन करून सांगलें तितलेची तान तूं कसं नासा. हांव आशिल्लो विशय येऊ सांगिल्लें तें सांगचे बरें चुकी वे. आसो कार केन्ना येता म्हण सांगाची. अयो कारा विशय निमगेल कुडे कशी धांवले पळय. हें स्पिडार धांवले रे स्पोर्ट्सांत गेल्यार फस्ट येवचें पुरो आनी. कार हाडला गो हांगा भायर येवन पळय गुंडल हातांत आसूं घराच्या बिगात. मगेल बामणान कार हाडला के हांव वता पळोवचेक. तुमी अरे येयाची मगेल कार पळोवचेक. गुंडा गुंडा अन्नान कार हाडला के न्ही रे खंय आसा रे बिगा तूं. अय्यो हें कार वे हाडलेलें. हेंचमा अन्नान हाडलेली कार इतली चंद आसना अम्म कसं लेक धांवली कार पळोवन कोणी धांवतात वा. तुम्ही कार हाडता म्हणून हाडली न्ही म्हाका. बेजार करून नाका गो मेगेल बजेटाक आनी कितलो व्हडली कार येवच्याक साध्य. मुखारी आमी रे व्हड कार घेवया जायतो. पाथोळी माय पाथोळी माय पाथोळी माय. हां कसं गो कसं रडता असा कसं जालें. पाथोळी माय मेगेल धोनी पुताक ताका हांव कार दिल्लें वे ताका एक्सिडेंट जाला म्हणून फोन आयले म्हाका. पाथोळी माय म्हाका हेल्प करा ती. पाथोळी माय म्हाका आत्तां हॉस्पिटलाक वचका. अयो हूय वे राब गो मगेल बामना फोन करता. हॅलो हां इथे खंय आसा तुमी. वग्गी आहे ती हांगा मायले पुत्ताक एक्सिडेंट जाला के तिके तुमगे स्कूटी घेवन येया ती वग्गी. हां माय कसं जालें कसं लेक रडता आसात तुमी. मामा मगेल पुत्ताक एक्सिडेंट जालें के तो इतलें सान आसतना हांव कार दिवचें नाशिल्लें मामा हांव चूक केलें. म्हाका तुमगेल हें स्कूटी रे तिके व्हरता वे थंय हॉस्पिटला लेगी मामा प्लीज मामा.
हां 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 जायत या बैसा हांव आपण व्हरता तुमकां. बेजार करू नको रडनाका वचून या पुरा समजता देव आसा. माये थुमगेल आनी थुमगेल बामणाले कितले लायक म्हण म्हाका आतां ह्यांची स्कूटी वच्चे परिस्थिती आयले. सॉरी माये. विंगड देशा गेल कुडले आमगेले देशाचे संस्कृती आचार विचार भाशे खंयचे विसरू नज. तशीच आमकां कोणी हेल्प केलेले असले तांकां केन्ना आमी विसरू नज. कोणी वैरी कोणी सकल म्हण पळोवचें नज. आज खंयचे उपयोग या नकी फाल्यां त्यांची उपयोग घेता म्हणजे उडगास जावंक घेवका. हां अनेक विशय सान्नी चेडवाल हातान तूं कसन दिवका की त्यांची खेळचे दिवका. तांकां आत्ताची व्हडोड्ड कार आनी हाडले रे आतां तुमी पळयलें नवें कसन जालें म्हणून तशी जाता. ताकाची मेगेल बामणान मेगेल पुताक टॉय कार हाडून दिलेली की म्हणून. तुमकां हे व्हिडिओ इश्ट जाल्लेलो आसल्यार एक लायक कराची. तशींच कोण कोण कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब जायना की तांणी सबस्क्रायब जायाची. तुमकां हे व्हिडिओ माये आनी पुणेची के शुद्ध आमची केल्यान तुला येता तुमी. हां जायत मामा एक मिनिट म्हाका एक फोन आयले. मेगेल पूतू आराम आसके देवा दयेन आनी तुमगेले सकडाले आशिर्वादा निमित्त मेगेल पुताक कसने चड तोंदरे जायनिके एक सान मायनर एक्सिडेंट के आतां म्हाका हॉस्पिटलांतून फोन आयलेले तो आराम आसा म्हणून. आनी तुमी कोणी हांव केल्ले चुकी कर नाका ती. तुमगेल चेडवाल हातान तूं आतांची व्हडोड्ड कार आनी दिव नाका ती. तुमगेल अभिप्राय कसने असले रे हे कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनलान तूं कमेंट करा ती.